आज टका संचाराचो 6वो दीस. श्री बेताळ देवालयाचो टका संचार 15 तारखेक साकून सुरू जाल्लो आणि आज पयले 5 दीस पैंगीण गांवांत टका संचार जावन प्रत्येक देवळाक भेट दिवन टक्याचें म्हणजे गड्या जात्रेचें आमंत्रण बेताळ देवान सगळ्या देवस्थानां दिलें. आणि आज 26 दिसाक म्हणजे आज 20 तारखेक लोलये ग्रामाक पावला. 3 ग्रामाक हे टका संचार करता. आतां हो दुसरो गांव लोलये गांवांत आज पाविल्लो आसा आणि ह्या केशव देवालयांत आज सगळीं देवस्थान उरतलें. आणि ताजे नंतर फाल्यां दनपाराचे 12:30 हांगच्यान परतो टका संचार सुरू जातलो आणि तो खरगाळी वचून रावतलो. खरगाळी हो तिसरो गांव आणि तिसऱ्या गांवा नंतर परां म्हणजे 22 तारखेक सांजेचो परत बेताळ देवालयांत हो टका संचार पावतलो. अशे तरेन हो टका संचाराचो उत्सव मोठ्या उमेदीन लोक मनयतात. टका संचारा बरोबर जवळ 1000भर लोक ह्या हातूंत सहभागी जातात आणि सगळीं तिनूय गांवचे लोक एकत्रीत जावन सगळे तरेचे सगळे बांधव हिंदू बांधव एकत्रीत जावन ह्या टका संचाराक श्री बेताळ देवालयाक म्हणजे आपल्या श्रद्धा भावना सगळ्यो ओपून एकत्रीत जावन ह्या संचाराक सहभागी जातात. मोठी उमेदीन हो उत्सव संपन्न जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.